दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गायता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायलाय दैवीक तुझ्या बोळान सोम्या जिवीत तुला बैताय दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गायता काळजात दिन वाजता. हे मी सामी आमच्या पिरगेच्या सर लोकां बसत आनी आमच्या लागीं मागोवन सांगल्या सर्वां बसत आमी समर्पिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तांनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज क्रिस्ता येण्या काळाचो चवथो आयतार आनी आज आमकां एक मेलफांक्त जावन दिल्या मरी माय आनी तिचो विशिश्ट भावार्थ गूण भावार्थ तिचें कालतेपण आनी विश्वासीपण आमी आज नियाळटा आनी अशें देवाचें योजन पूर्ण करूंक आमचो पुरतो सहकार आमी दिल्ले बरी जाता. आज आमी जेजूचे येण्याक तयारी करून आसां. देवाचें योजन तें देव मनीस जाल्लें येवजन आमच्या सहकारान तें पूर्ण जायचें. मुरीचें स्थान आमी घेवचें. आपले सुम्याचे चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून धैर्यान आमी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालीचें आनी आमचे थंय आयिल्ल्या आमच्या मदें आयिल्ल्या सोम्याची आमी वळख धरून आमी आमकांच ताका समर्पित जाय. ह्या मिसान फावोतीर भाग घेवच्या खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. विशेश जावन आमचे मदें आसच्या देवाची वळख आमी धरूंक सुकुल्ल्या खातीर आनी तशेंच देवाच्या आदाराचेर पातयेनी फावोती नासतना आमी नीज जावन भावार्थ दंड लायिल्ल्या खातीर कश्टान वारान बाबा दंडळिल्ल्या खातीर आमी बक्षांनी मागया. आमचे पातकांनी दूख धरून आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसान सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो भगवंता संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तें जिविता पावो. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या.
ताज्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमी आमच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. समोलयाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावूंक लागलो आनी सरेस्पराक ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानातावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, हांव देवदार रोकडाच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सरेस्पर तुजे सवें आसा. पूण ते राती सरेस्पराचें उतार नातानाक आयलें, वस आनी म्हज्या सेवाका दाविदाक सांग, सरेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. दळबाराचो सरेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोवाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय. तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्यायकर्ताक नेमले, त्या काळांत हांव खोटे मनीस ताका त्रास दितले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचें ना. तुज्या सर दुस्मानाक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सरेस्पराक तुका एक घराणें बांदतलो, म्हणून तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरो न्हू, तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय. तेन्ना तुजे संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें रास म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन ससनाक तांकतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाखाणटलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाखाणटलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटलो. संततेचे संततेक तुजे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग सासनाक बाळता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घाल दवरल्याय. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाखाणटलो. हांवें वेंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संतत ससनाक सापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळ
म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें काडाप. सदां काळ तुका म्हजें भोळेपण दाखयतलो, म्हज्या सल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्पोरा सदां काळ गयानानी वाकणटलो. तुजी दया सर्वेस्पोरा सदां काळ गयानानी वाकणटलो. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. जेजू क्रिस्ता विशयान परगट करून हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवार्ते प्रमाणे जियोंक तुमकां थिरासाण आनी बोळ दितल्या देवाक जावं महिमा. सासणीक काळांत हांव गुपीत दवरलेली, पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळस ही सुवार्ता म्हणून जुदेवने असल्या समेस्त लोकांन विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक येवचे खातीर प्रवाद्यांच्या बरपा मुखांत तांकां ती कळीत केल्ली. एकल्या 6 जाणां देवाक जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उतर तुझे सौम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाश फांकोन मोजा दिसपोर्त्या जीवाना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. 6व्या म्हयन्यांत देवान ग्राबिएल दुताक गलिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शारांतले एक अवकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अवकाराचें नांव मोरी. देवदूत भितर संतीचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सुरेश पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मुरी सगळे शर्मेली आनी हो नमान कसलो जाव येत म्हणून आपणे इतल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मुरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी पारोमोण्ण तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सरीसपर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तोंड जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत तूं देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रेयर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका
हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसाद जाल्लें जावचें, देवाक आसाद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मुरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्हय, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सुशिलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभार्थमान हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक फावटी एका टिचरीन क्लासींत भुरग्यांक एक ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन दवरलो. देवा विशयांत एक चित्रां तुमी सोडय जाय. थोड्या भुरग्यांनी इगर्ज सोडयली, थोड्या भुरग्यांनी एक पारवो सोडयलो, थोड्या भुरग्यांनी एक कुरीस सोडयलो. पूण एका भुरग्यान खाली एक काळीज सोडयल्लें. सगळ्यांनी त्या त्या कितें सोडयल्लें ताचो अर्थ सांगलो, पूण प्रायज तें काळीज सोडयल्ल्या भुरग्याक मेळ्ळें. तो भुरगो म्हणा लागलो, सर्व काळजांनी देव जियेता, हर एक काळीज देवाचें रूप म्हणा लागलो तो. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आयकलां जावं बरो, एक मनीस देव पर्वतार आसा गी, सागोराच्या गुड्यांत आसा गी, या खंय देवाळ्यांत आसा सोदूंक गेलो खंय, ताका खंय देव मेळ्ळो ना खंय. अखेरेक ताच्या काळजांत धांवण ताका आयलो ताळो, हांव हांगा आसा. देव हर एका काळजांत जियेता. कित्याक देव मनीस जाल्या उपरांत तो आमचें मोदें आसा. देव आमचें मोदें, गॉड विथ अस, इमॅन्युएल. त्या देवाक आमचें मोदें आमी आतां सोदून काडी जाय, ताची वळख धरी जाय. म्हणून आमकां आज मुरये मायेची एक देख दिल्या. आदवेंताचो 4थो आयतार मुरये मायेक आमकां एक देख जावन आज दिल्या. तिची मेलफांक्त तिणें कशें जेजूच्या येण्याक तयाराय केली ती आज आमी पळयता. पयल्या सुवातेर आमी पळयता मुरयेचो विशिश्ट भावार्थ. तुजेर सोमी मानवाला म्हणून बडू आयलो आनी सांगा लागलो, तुजेर सोमी मानवाला. आनी थंयसर ती निजण कालबुली जाली. पूण तिचो भावार्थ व्हरतो. तो भावार्थ आमकां परतून आयकत हांव. तुजे कुशेवर म्हळ्यार म्हजें थंय जावं. परतून मावोण ताची सावळी तुजेर, मावोण स्पिरीट तुजे सावळी घालतलो, ताका आसात जालें कितेंच ना म्हणटाना, आपले सुमे चार अंदाजे तिणें म्हणटाना तो भावार्थ कितें म्हूण आमकां कळटा. पण ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, दावीद एक भोव बरो राय जालो. कांयच नातल्यांतलो देवान ताका वयर हाडलो. एक ल्हान भुरगो देवान ताका वट्टी सकत दिली. ह्या व्हडल्या गोलियाताक ताणें फकत गोपीनी पात्रांनी जुसी मारलो. आनी तो दावीद वाडत आयलो. सगळ्या संवसाराचो प्रसिद्ध राय तो जालो. ताका मी खंयचोय राय ना जालो आनी देवाचो मोगाचो राय तो जालो. आनी त्या वेळार दावीदाक भोगता हांव येदे व्हडल्या रावळेरान जियेता. पूण देव खाली एका ल्हान एका टेंटांत एक ल्हान एक टेंट घाला तातूंत जियेता. कित्याक आदीं जावन थंयसर जे देव वस्ती करचे पवित्र सागो शेखीना म्हणून एक शब्द ताका इब्रू भाशेन दिला. थंयसर देवाचें अस्तित्व, देवाची हाजिरी ती ल्हान एका टेंटा भितर थंयसर देवाचे 10 उपादेश थंय दवरले. आनी थंयसर तांणी मैजेच्या मुखेलपणान ओवून हाडले. ते थंयसर ते पात्रांच्यो पळयो आनी त्या टेंटांत देव त्या वेळार तांकां हजर जातालो, दर्शन दितालो मैजेक. आनी थंयसर हांगासर तसुबडासाक एक ल्हान टेंट करून तांणी दवरलें. आनी दावीदाक बेजार जाता, हांवें येदे व्हडल्या रावळेरान जियोवचें.
देव येदेच्या टेंटांची येता देखून हांव हे देवाक रावळ्यार बांदतलो रावळ्यार न्ही मजबूत एक देव टेंपल बांदतलो म्हूण तो येवजन घालता देवाक सगळें कळटा नातानायल प्रवादी मारिफात ताका सांगून धाडटा म्हाका तूं एक देव टेंपल बांदचो न्हय पूण बागार हांवूच तुज्या संततींत जियेतलो आनी केदेंगीच म्हजें अस्तित्व काडी नातले बरें हांव म्हजें अस्तित्व तुज्या संतती भितर घालतलो एक व्हडलो प्रवास जालो थंयसर त्या दिसा निजन व्हडलो प्रवाद जालो आनी त्या प्रवादांत ताणें सांगले प्रमाणे देव मनीस जावंक आयलो देव मनीस जावंक आयलो आनी दाविदाच्या संततेंत तो मनीस जावंक थंयसर फावो जालें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आज येंस नियाळटाव देव मनीस जालो दाविदा संततेन आयलो जुजे आनी मुरयेच्या त्या कुटुंबान थंयसर गाब्रिएल बुडया मारिफात देवान बरी खबर हाडली आनी थंयसर मोरी कालू बली जाली मोरयेक विसल्या कित्याक फकत तिचो विशिश्ट भावार्थ गूण भावार्थ नातल्यान हें बरें संगती पातयेचें बरी ना देव एकल्या स्त्रियेच्या कुशींत मनीस जावचो तें विशिश्ट कोणेय तें पातयेचें बरी ना तिका एक गुर्ती सांगलो एलिझाबेथ थंयसर ती तिच्या उतर प्रयर गर्भेस्त जाल्या आतां तिका 6वो म्हयनो आनी हें कशें जावचें म्हूण ती विचारता महोन्न तसो स्पिरीट तुजे सावळी घालतलो आनी देवाक असाध्य म्हणलेंच ना मोरी म्हणा लागली आपले सुम्याचे चरण दासी तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं मुरयेचो आज आमकां मेल फांगत दिल्या मुरयेचो विशिश्ट भावार्थ तिचें खालतेपण तितलो भावार्थ आनी खालतेपण नातल्या शिवाय देव मनीस जाला म्हणलें आनी आमच्या मदें तो जियेता म्हणलें आमकां पातयेवंक जायना आमच्या मदेगात तो आसा म्हणलें आमकां पातयेवंक जायना आनी ती म्हणा लागली आपले सोम्याची चरण दासी तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पयल्यान पयलें आमी आमच्या मदेगात देवाक ह्या क्रिस्मस फेस्टिवलार विशेश तरान आमच्या मदें ताचें अस्तित्व उडा आसा काडीचें जाल्यार तोच विशिश्ट भावार्थ आमकां जाय दक्षिण आफ्रिकांतली एकली स्त्री म्हणटाली की हांव भुरग्याक दूद बरयताना देवूच ताचें पोट भरता हांव भुरग्याचें दूख थांबयताना देवूच ताका थांबयता हांव भुरग्याक न्हीद आयताना देवूच ताका न्हीद दिता आनी ताका विशेव दिता विशिश्ट भावार्थ तिचो मोगाच्या भाव भयणीनो जुलियन ऑफ नॉर्थविक म्हणजे 14 शतमानांत एक व्यक्ती सांगता देव म्हज्या वस्तुरान बऱ्यांत आसा हांवें असच्या वस्तुरान बऱ्यांत आसा देव आमचे मदें आसा आमच्या सांगातांत आसा ताचो विशिश्ट पावर म्हजें थंय काम करता ताची विशिश्ट सकत पदवी म्हजें थंय काम करता हो भावार्थ ही पातयेनी आमचे थंय ना तर जाल्यार आमकां निजानी वर्तें साथ जियोंक साथ दिना मुरयेन तो भावार्थ ती विशिश्ट पातयेनी ती आशिल्ली जाल्ल्यान देव मनीस जालो आयच्या संवसाराक आमी देवाक मनीस जाल्यार देवाक संवसाराक दाखोवंक जाय पयल्यान पयलें ताका आमी वळखोवंक जाय ताका वळखा जाय रडतल्या मनशाच्या दुखांत ताका वळखा जाय दुर्बळ्या मनशाच्या त्या कश्टांत ताका वळखा जाय कश्टांच्या त्या पिडेस्तांच्या त्या दुखींत ताका वळखा जाय दुस्पणाच्या रागांत क्रोधांत बऱ्यांत त्या सोम्याक आमी वळखताना देव आमच्या मदेगात आसा म्हणून आमी पातयेवंक जाता आनी ह्या सगळ्याक आमकां मावोनो तो स्पिरीट आमचे सावळी घालता ताचो आदार ताचो आबाया आसता ताची हाजिरी आमचे सांगाता
सदां न्हीत आसा ही आमची पातयेनी घट्ट जायचंय. तर मोरयेचे तसलो धीर भावार्थ देवाक सगळ्यान आसा, आमच्या काळजांत आसा म्हणलें, आमच्या सांगात आसा म्हणलें ती दृढ पातयेनी. आनी मोरये तें असलें विशिश्ट खालतेपण. आनी सोम्याक आजकाल ह्या विशिश्ट तरान कश्टोंच्या संवसारांत तसो हात आमच्या सांगाता आसाच तो आमकां सांडून घालना म्हणले ते विशिश्ट पातयेनी. मात्र न्ही कश्टांतल्यानय दणसांतल्यानय आनी थंयसर रडतल्यांतय दुर्बळ्यांतय आनी दुश्पणकाय थंय बऱ्यांत सगळ्यान देव हाजर आसा. त्या देवाचे मुखामळ आमी वळखून देवाक आमी वळखूंक आनी देवाची हाजिरी आमी ह्या संवसारांत आसा करूंक आमी पेसारतना देव आमचे मदें मनीस जाता. ह्या जेजूक आमी वळखून घेवया. विशिश्ट तरान तस्सो जेजू ह्या आल्तारीचेर ह्या उण्या म्हयन्याच्या रुपार आमच्या मदेगांत हाजर जाता. आनी त्या जेजूक आमी वळखून घेवया, ताची हाजिरी सदांच वळखून घेवया. आमच्या काळजांत आनी आमच्या भोंवती ताची हाजिरी आमी वळखून घेवं. भावार्थान खालतेपणान एकामेकाच्या सेवेंत आमी त्या जेजूक त्या देवाक आमी वळखुया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसान सांगया. सतमंतान देवाक सर्वैदर बापाक सर्गान पितिमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो आमकां मरयेंतल्यान जल्मालो पोंस पिलाता ताणें कस सोंसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गा सोडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनशीब करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांच्या मोक्षांनी कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमीन. मोगाच्या भावां भयणीनो, आज आमी हांगासर एका कुटुंबा भाशेन सांगाता मेळ्ळ्या. तर आयच्या दिसा आमची सगळ्यांची मागणी सांगाता घालून आमच्या मदेकांत हजर जावन आसच्या त्या देवाक आमी समर्पिया. आमचे जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुझ्या पुताची पोयस सभा सोलोन व्हरतल्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुजो स्पिरितान बळवंत कर अशें तांणी तुज्या उतराद्वारी करी शिकोवन आनी आत्मीक कण फळा दिक्षणी तुज्या परजेक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतांच्या दुबळ्या लोकांचे गरजेक सदांच पावोवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस भाव भयणीक बरी भलायकी मोतीक सन समाधान लाभय ताणें सस्नेकायेन तांचे कस सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिरगजेंत आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या संद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचो वावर सुपळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ता मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेन तुजो उतराक पयलो जागो दिवन जिवोवंक आनी येवकारिस्ताचो मोग उतरां करण्यानी दाखोवंक फाव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी एक घडीभर उडास हाक हाडया. जायत्या पिडेस ताणें आमचे मागोवंक सांगिल्लें आसा. आमच्या घरांनी मालगडी उदरपुराची आसात, पिडेस थंय आसात, तांकां सर्वां बळ भलायकी मागया. जायतीं मरणां कालच्या दिसांनी जाल्यान तांकां सस्नाक विशय आमी मागया आनी ताच्या कुटुंबादारांक कुटुंबाय सांद्यांक बुजावून आमी मागया. जेजूस तांच्या कुटुंबांनी खाली पडलेलें स्थान भरती करून दिवं. जायत्या लोकांची कामां वगडायिल्लीं आसात, कामां सोदतलें बरें काम मेळोवन दी, कामाची बदली तांकां मेळोवन दिवन मागया. पळय गांवांत आसात आमची भावंडां, तांकांय बळ भलायकी मेळोवन दी, तांकांय कामाची बदलती मेळोवन दी, काम सोदून गेल्यार बरीं कामां मेळोवन दीत म्हणून आमी मागया. मागया कोवीड पिडेन कश्ट जाल्ल्या लोकांक बरी भलायकी मेळोवं, फावो ती वखदां मेळोवं
आनी बेगीन सकट लोकांक वॅक्सीन मेळोन सकट लोकांक खरी भलायकी फाटी येवन दी म्हणून आमी मागया. सकट आमचे ही गरजो शिक्षण संस्थेंतले सगळे आदले बरीच उक्ते जावन सर्व संगती नॉर्मल जावचे खातीर मागया आमच्या रैतां खातीर विकाळ कानुना लागून ते आतां स्ट्रायक करनासात, सत्याग्रह करते आसात, तांणी न्यायोजीत जावन विचारचें तांकां फावो ती न्हीद मेळच्या खातीर आमी मागया बेगीन जावंक अशें पंचायत चुनावान बरे उमेदवारी आमकां विंचोवन येवच्या खातीर बऱ्या फुडारी विंचोवन काडूंक आमचे मतीक फावो ते आमकां उजवाड मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. मुखल्या हप्त्यांत जावंक आसचें सगळें क्रिस्मसाचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी. सगळ्या लोकांक त्या फेस्तां मेळचो संतोश आनी तो अनुभव लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, आमची खालती मागणी तुज्या पांया तळा आमी दवरता. त्याच तुज्या मोगाळ पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. ದಿಗ್ದಿರ್ವೆ ಬಂಗಾರು ಪೇ ನಾ ಸೌಮ್ಯ मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गे धन्या संतोष उल्लास मुझे जीने सो उंड्या सवे भेटोन दिता कष्टानी वाल मुझे कुडीसो वायना सवे भेटोन दिता मोला दिग्दिर्वे बंगारू पे ना सौम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गे धन्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीधर देवा बाबाक म्हणटा असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने नेमीक आमच्या आणि आख्या पवित्रसभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवत आमकां मरयेची खूस सुफळ केली. तुज्या वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेधरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावताच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सोदाळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं.
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, जय 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 जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोट परगटोया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची कडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी परत जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगास येतले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो बरो सुदून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमची इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन सुजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मुरयेच्या तसल्या भावार्थान आज आमी जेजूचे केल्ले मागणे सांगाता मेळोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरीसपरा सर वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली सर पिडेसरेंतली बेजारांतली आमकां न्हू निवार दया करून ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शेणत तेलांक आमकां ती उदाका कुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक आजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ह्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताराच वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी पळया आमच्या सांगात रावोंक जो सोमी जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयिल्लीं आमी सुभागे सोम्या तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त कुडन लगात ससना जिविता सांबाळ मोजे लालेता तुका मोजा मोगाल देवा नविशेव तुझे बगार म्हाका मोजा करया जिवा मोजा करया जिवा बलिदान कल्वारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडता म्हाका दैविक देणे सर्गीचे तूं सौम्या मोजो आदारानी बोरवोसो जाजिने वाटे सांगात तुजो तूं सौम्या मोजो आदारानी बोरवोसो साजिने वाटे सांगात मुजो काळीज मोजे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगार म्हाका मोजा करया जिवा मोजा करया जिवा प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरोशान भरल्या आमच्या सुरेंद्राच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी भाव भयणीनो सबारां तुमी विचारतात क्रिस्मसाच्या रातचे मीस आसा गी म्हणून परवां 24 तारखेर सांजेर 7 वरार
कॅरल सिंगींग आसतलें 7:30 वरार मिसाची संभ्रमीक पेटोवणी आसतली. आमच्या हॉलांत आमी तें करतले. सरकारान दिल्ल्या नियमा प्रमाणे सगळ्यांनी मास्क घालूंक आसा, हाताक सॅनिटायझर घालूंक आसा आनी पयस पयस बसोंक आसा. एकामेकाक हात हालोवंक आनी ग्रिटींग करूंक आनी तशेंच एकामेकाक पटलून धरूंक अवकाश ना म्हूण सांगला. ह्या कोवीड पिडेच्या ह्या विशेश वेळार आमी इल्लो त्याग सॅक्रिफीस करया. समेस्तांक बरें बेस्त मागोवंक आसा देखून आमी सत्राय सांबाळया. आनी क्रिस्मस फेस्ता दिसा 2 मिसां आसतलीं, सकाळीं 6:30 वरार आनी दुसरें 8 वरार. आमी खंयचे मनी एका मिसाक येवया, पूण खंयचे एकाच मिसा पूण रास पडचें नाका. जाग्याचें इकट आसता जाल्यार रातच्या मिसाकी सगळ्यांनी रास पडची गरज ना. सकाळीं 2 मिसां आसा जाल्यार खंयचे एका मिसाक वांटून येवन आमी हातूंत भागीदार जावया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सौम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सौम्या आमच्या देव तर वेगी या बुयतळार साल्वार करच्या मनशा कुळा नासाव केदीन सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सौम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सौम्या आमच्या. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद आमकां. भगवान कुर्साचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.